ती खाडी नितळ करपाचें काम झुजा पावण्याचेर चालू आसा। आणि एव्हरी इयर पावसानूच कित्याक करता तुम्ही, तेच्या पयलीं कित्याक चिंतना? पावस येयलो जाल्यार ते खाडीचें उदक आमकां शेतांनी येता। हय, एकदां सिवेज फूल सोडलेलो हांवें स्वता पळयला। हे खाडी जी आसा ताका एक बरें सुंदर स्वरूप हाडपाचो यत्न पणजे महानगरपालिका करपाक शकता। कोण तिची जबाबदारी घेयना, बाबा ही बरी क्लीन करुया। दर्यान मातशी टील जाली आनी आमी सोंपले पडले। तेन्ना तो वर्ल्ड न्यूज जालो, वर्ल्ड न्यूज। इलेक्शन टायम येयलो जाल्यारूच ते सगळे क्लीन जाता, ना जाल्यार कोणाक पडलेलेच नसता। सांतिनेजच्या खाडीचो उगम जो जाता तो ताळगांवांत। ती खाडी लीप जावपा खातीर दारां आसली लाकडाची, म्हाका याद आसा। खाडीक सुंदर अशें स्वरूप येव येताले आनी स्मार्ट सिटीक आनीक 4 चांद लावो येताले। जाल्यारूच ती बेनीस कशी क्रीक जातली। एक गटर 5 वर्सां पर्यंत कित्याक आसना क्लीन? आतां सरकारूय चेंज जाता त्या प्रमाणे ती खाडी आनीक पिड्ड्यार कशी जाता, लीप जायना। हितून नगरपालिकेची काय चूक ना। आतां सगळे बिल्डिंगे जाले आनी ते सगळें बुरशें उदक तितून गेलां। आमकां ते वासान कशें रावपाचें आमी? डू समथींग फॉर द पीपल हू आर स्टेइंग देयर, रिहॅबिलिट देम। आसा दिगंबर कामत आमचो बाप, पूण तेका कितें पडलेलेच ना। आय कॉंग्रॅच्युलेट देन PWD मिनिस्टर। तर पणजेची ही खाडी नितळ करता आसतनाचो हो ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। स्मार्ट सिटी पणजेन टोकार हांगासर जी खाडी आसा ती खाडी नितळ करपाचें काम झुजा पावण्याचेर चालू आसा। आणि ही जी अत्यंत दुर्गंधी हांगासर टोका वयल्यान जी आमी पळयता, जी ह्या खाडीन ही निर्माण जालेली ती पावसाच्या दिसांनी हे काम नितळ करपाचें हांगासर चालू आसा। कोट्यांनी रुपया ह्या स्मार्ट सिटी खातीर खर्च केलो। इल्लोसो पयसो ह्या खाडी खातीर जर खर्च केल्लो जाल्यार ह्या खाडीक सुंदर अशें स्वरूप येव येतालें आनी स्मार्ट सिटीक आनीक 4 चांद लावो येताले। अशा तरेची ही खाडी अत्यंत बरी सुंदर करूं येताली आनी व्हडलो हेका खर्च करपाचो गरज ना। पावसाच्या दिसांनी कितें जाता, हांगासर जें उदक येता त्या उदकान आपसूक ही खाडी जी आसा ती नितळ जाता। पावसाच्या दिसांनी पूर्व हे काम चालू आसा तें म्हटल्यार सद्या हो कचरो काडप हांगासर चालू आसा, जो सुजाण नागरिकांनीच केलेलो आसा। पणजेच्या हांगासर हाडून कचरो उडयतात, हितून नगरपालिकेची काय चूक ना। आमी सुद्दां खंय तरी जबाबदारी हांगासर घेवपाक जाय। आतां पावसान हांगासर उदक तुमचें न्हू म्हणून कचरो नितळ जाता, मात्र CCBन हांगासर लक्ष घातलें आनी हांगासर जे कोण सिवेज बीन सोडटा ताचेर नियंत्रण हाडलें जाल्यार शून्य खर्चात हांगासर हे खाडी जी आसा ताका एक बरें सुंदर स्वरूप हाडपाचो यत्न पणजे महानगरपालिका करपाक शकता। मात्र सरकारान हातूंत खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा। ह्या दुर्गंधीन समज हांगासर तुमी उबे रावले जाल्यार नाका नजो जाता। हांगासर सामान्य मनीस जे रावतात, राबितो करतात, तांचें कितें हाचेर म्हणणें आसा किंवा तांची कितें प्रतिक्रिया आसा ती जाणून घेवया। मात्र ह्या सुंदर खाडीक खरेंच बरे दीस येवपाची अत्यंत गरज आसा। आमी पळयतात आमच्या फाटल्यान आसा ही पणजेची सुंदर अशी खाडी, म्हणजे जी सद्या जे चित्र पळयत जाल्यार विचित्र जालेलें आसा। एक गटाराचें स्वरूप ताका आयिल्लें आसा, बट हांवें जें सुंदर म्हटलां तेजें स्वरूपूय तशें खरें सुंदर आसा पळोवपाक गेलें जाल्यार। कारण की पावसाच्या दिसांनी जर हीच तुमी खाडी पळयत जाल्यार ती त्या पावसाच्या उदकान बरी नितळ दिसता आनी एका तेंपार ही बरी सुंदर खाडी आशिल्ली, जेका आतां हे सद्या घाण स्वरूप आयिल्लें आसा। आनी पावसाच्या दिसांनी हांगासर तें नितळ करपाचें काम सद्या चालू आसा।
सायडीकची जर गार्बेज बिर्बेज जर पळयत आनी जे ह्या उदकाची जर पातळी पळयत जाल्यार आमी म्हणटा जे कच्चें तेल आसा जे सद्या दर वाडत आसा ते कच्च्या तेला भशेन सद्या तेचो रंग जालेलो आसा जे सद्या साफ करपाची काम सद्या झुजा पावण्याचेर तेंच्यांनी चालू केलेलें आसा CCPन पणजे महानगरपालिकेन. मात्र पावसाच्या दिसांनी खंय तरी ही खाडी मातशी नितळ करता आसतना आमकां दिश्टी पडटा. मात्र हांगासरले जे नागरीक आसा ते ह्या हांगा खरेंच दुर्गंधी जी पसरिल्ली आसा आनी आमी मातशे येवन जर आमकां त्रास इतलो जालेलो आसा जाल्यार त्या नागरिकांक हांगा कितलो त्रास जाता आसतलो हे तेंच्यांनी आमचे कडेन उक्तायल्लें आसा. सो तुमी कितें म्हणटा हे जे घाण सगळें दूशीत जालेलें आसा हेचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा? येल्ले फाटी येत आता एवरी इयर येत पळोवंक मेळटा आमकां कितें पावस आसलो कितें तांकां कितें इलेक्शन टायम येयलो जाल्यारूच ते सगळें क्लीन जाता नाजाल्यार कोणाक पडलेलेच नासता. आनी एक तरी सिवेजाची घाण हिंगा पळय सायडीक पळोवंक शकता तुमी हे सगळे टँकराचे वास आमी हेच बिल्डिंगेन रावता पूण आमकां ते वासान कशें रावपाचें आमी. सो हांगा सिवेज सोडल्या म्हणटा तूं? हय एकदां सिवेज फूल सोडलेलो हांवें स्वता पळयला. म्हणजे आतां ह्या आमी फाटल्यान पळयता ट्रक बीन आसा ते सिवेजीचे ते कामराबाट प्लांट आसा दिसता थंय हे प्लांट आसा ते थंय हरशींच ते चालू आसतना तरी आसतना हांगा दुसऱ्या इमारतींची पायपलायन सोडिल्ली आसा सिवेज. हय आतां बंद केल्ले ते फाटल्या दिसांनी मातशें सोडलेले ते आमी मागीर ऑब्जेक्शन काडलो मागीर तेंच्यांनी बंद केलो आमी मातशें वचून एक सांगलें मागीर ते बंद केले. आतां ते पंप आहा न्हू ते पंपाचें सगळें उदीक केन्ना ओवरफ्लो जालो पावसान जाल्यार सगळें हिंगा येता. सो आतां हे जे इतके घाण पातळी जालेली आसा म्हणजे ते कितें तेजें मेन कारण आसूंक शकता? म्हणजे ते सगळे ते आतां सगळे लोक पळय हिंगा सगळे बॉटल उडयता कोण कोण येवन कचरो उडयता थिंगा कोण आतां डिसिप्लीन कांय ना कचरोचे हे ना डस्टबीन आसा पूण कोण यूज करिना कांय ना. ते मातशें चॅक करूंक जाय CCPन न्हू आनी एवरी घरान येवन कलेक्ट करूंक जाय मागीर कितें तरी फॅसिलिटीज प्रोवायड करूंक जाय आमचे लोकल्सांक. मागीर आमी फक्त इलेक्शन येता तेन्ना आमी वोट घालता तांकां जिखयता मागीर कोण येवन आमकां विचारीत ना तुमी कशें जगता कितें करता. आतां पळय CMन ते 2000 नोकऱ्यो काडला पूण पयलींचे PWचे लेबर सप्लाय सोसायटीचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसा मागीर ते कितले वर्सां जालीं ते अशेंच टेम्पररी स्टेटस आसा मागीर ते तशेंच काम करता तेंचे कोण चिंतत ना. PW मिनिस्टर आसा दिगंबर कामत आमचो बाब पूण ताका कितें पडलेलेच ना. विश्वजीत राणे सांगता आपूण आतां 22,000 नोकऱ्यो काडटा पूण कितें आहा CMन चिंतोंक जाय न्हू पयलीं कोण काम करता तेंचे कांय चिंतना तांकां रेगुलर कोण करतलो. तांकां जाग्यार घाल. हय तांकां जाग्यार घालूंक जाय मागीर ते फुडले फ्युचर मागीर कोण आमचे शिकलेले भुरगे आहा तांकां घेया तुमी. पूण आमी इतले वर्सां आतां काम केलां कोणाक पडलेलेच ना. आतां सद्या हे सगळे जो घाण हांगासर कारबार चाललेलो आसा ह्या खाडीन ते सद्या तेजेर तिडक उक्ताय आसतना तेणी सरकाराचेरूय मातशी तिडक उक्तायल्ली आसा आमी जे पयलीं पासून काम करता तितून आमकां फिक्स करचें म्हणून. आनी हे आतां म्हणटा हेजेर तूं नियंत्रण येवपाचें ना म्हणटा. हय आतां पळय ते आमची स्मार्ट सिटी जाली पणजे आतां स्मार्ट सिटीच्या उपरांत हेजेर कितें तरी सरकारान लक्ष घालून CCPन हेजेर प्राधान्य दिवन हें नितळ करपाक जाय. सारकें करूंक जाय न्हू स्मार्ट सिटी म्हणटा आमी हे घाणीन आमी स्मार्ट सिटी कशें करतले हे सगळें मातशें क्लीन करूंक जाय हेजें कितें तरी चिंतोंक जाय CCPन आनी कितें तरी सॉल्युशन काडूंक जाय नाजाल्यार हे एवरी इयर अशेंच जातलें आनी लोक सगळे कचरो उडयतले मागीर ताका मातशें कितें तरी जाळयो घालून पॅक करूंक जाय नाजाल्यार कितें तरी ताका एक हे करूंक जाय उपाय करूंक जाय गव्हर्मेंटान. एक सामान्य नागरीक जेन्ना सांगूंक शकता की कशा तरेन स्मार्ट सिटी जावची मात्र उच्च पदाचेर जे अधिकारी बशिल्ले आसा तांकां हें सुचना काय ही इतली सुंदर खाडी स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत हाकाय एक बरें रूप आनी स्वरूप दिवचें म्हणून. कारण की कोट्यांनी रुपया खर्च केलेलो आसा तातूंतलो कांयसो पयसो हेकाय जर मोडलो थोडो जाल्यार बऱ्या तरेन हेका स्वरूप येवपाक सारकें तुमी सांगलें सर. आनी एवरी इयर पावसानूच कित्याक करता तुमी तेजे पयलीं कित्याक चिंतना. आतां गटर्स आसा ते पावसा पयलींच क्लीन जाता तेजे पयलीं कांयच क्लीन आसना सारकें जाग्यार आसना आनी आमी रस्ते खणटा ते परत परत खणीत आसता ताका एक सॉल्युशन ना. एक कॉन्ट्रॅक्ट दिता जाल्यार ते सारकें काम जावंक जाय ते एवरी इयर कॉन्ट्रॅक्ट काडून ना. एक 5 वर्सां आमी इलेक्शनान एक मिनिस्टराक जिखोवन हाडटा तो 5 वर्सां ते खुर्चेर बसता जाल्यार एक रस्तो 5 वर्सां कित्याक चलना आमचो. एक गटर 5 वर्सां पर्यंत कित्याक आसना क्लीन ते हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक सरकाराक. आतां आमी जर आतां खाडीचेर उलयत जाल्यार जे आतां पावसाच्या दिसांनी नितळ करता तें उदक वचपा खातीर करता आसतलें कारण की ही घाण जी आसा ती थांबोवपा खातीर कसलेंच काम जायना. ना 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 सारकें. हे पावसाच्या दिसांनी जे काम चालू आसा ते सगळे कचरो बिचरो क्लीन करता कित्याक हांगासर बुडचें न्हू पावसान म्हणून तेज्या खातीर हें काम चालू आसता. मात्र खंय तरी ही घाण जी खंय सिवेज बिवेज सुट्टा
तेजेर नियंत्रण हाडटलो केन्ना सरकार असो प्रश्न उपस्थित जावप साहजीक आसा. कारण की सगळ्यात दुर्गंधी स्मार्ट सिटीन जी पसरिल्ली आसा ह्या खाडी खातीर किंवा ह्या खाडीक एक बरें स्वरूप येवचें, कित्याक खूब बरें एक पर्यावरण निर्मिती करपाक शकता स्मार्ट सिटी जर पळोवंक गेली जाल्यार. हेजेर बारीकशें नियंत्रण हाडल्यार हें करप खूब व्हडलें न्हू. फक्त एक नियंत्रण हाडपूच म्हत्वाचें आसा. चडशे पयशांची खर्च ना. पावसान ऑटोमॅटीक ही खाडी लिप जावपाक शकता. अशा तरेचें हें सुंदर स्वरूप येवपाक शकता. आनी एक सामान्य नागरिकान ही सगळी एक काण टोचणी केलेली आसा. हाचेर खंय तरी सरकारान पणजे महानगरपालिकेन लक्ष घालचें आनी ह्या खाडीक एक बरें सुंदर स्वरूप दिवचें, जे साहजीक सोंपेपणान करप शक्य आसा जर नियंत्रण हाडलें जाल्यार. पर्यटनाची राजधानी म्हटल्यार आमचें हें माणकुलेशें गोंय आनी गोंयची राजधानी पणजे. पणजे शाराक पर्यटनांत दिल्लें एक देणें म्हटल्यार ही आमची सांतिनेजची खाडी, जेचेर सद्या दुर्लक्ष जायत चल्ला. हे एक व्हडलो विशय जावन आसा. म्हणजे स्मार्ट सिटी खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च केलो. एक थोडो पयसो जरी ह्या खाडीचेर खर्च केल्लो जाल्यार ह्या खाडीक एक सुंदर अशें स्वरूप येवप शक्य आशिल्लें. आयज उदरगतीच्या नांवान व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती जाता आनी पर्यावरणा कडेन दुर्लक्ष जाता हाचें हें जितें जागतें आनी ताजें अशें उदाहरण म्हटलें जाल्यार हरकत ना. एका तेंपार सरकारान असोय विचार केल्लो की पर्यटनाक चालना मेळपा खातीर ह्या खाडींत बोटींग सुरू करपाचो यत्न करतले म्हणून. मात्र हें स्वप्नूच उरलें. आजून मेरेन ह्या खाडीक सुंदर अशें स्वरूप येवपाची शक्यताय खूब कमीच दिसता. कारण की वाडटी उदरगत आनी लोकसंख्या पळयत जाल्यार ही खाडी भविश्यांत नितळ जातली काय. कारण की कितलेशेच लोक हांगासर कचरो उडयतात, सिवेज हांगासर सोडिल्ली आसा. ताका लागून दिसान दीस ही खाडी जी आसा ती सामकी हळशिकावणी, गटाराचें स्वरूप आनी दुर्लक्षीत जायत चल्लेलें आसा. आनी ह्या खाडीचें हें तेच दुर्दैव अशें म्हटलें जाल्यार हरकत ना. पणजेकारांनी हाचेर लक्ष दिवन ही खंय तरी खाडी नितळ करपा खातीर आतां सद्या सुजाण जावपाची गरज आसा. सर, तुम्ही आता आदले महापौर जावन गेले. म्हणजे पणजेची जी सांतिनेजची क्रीक आसा, खाडी जी आसा ती आमी पळयत आसा थंय. म्हणजे वर्सान वर्स दिसान दीस ती दुशीत जायत चल्ले. एक सरकाराचो विचार आशिल्लो पर्यटनाच्या चालना खातीर ते बोटिंगूय सुरू करतले म्हणून. मात्र सध्या तरी ते चिन्ना काय दिसना. म्हणजे भविश्यांत आतां ही खाडी अशीच गटारूच म्हणून उरतली. पळय, 2016 हांवें पयले चार्ज घेतलो मेयर ऑफ CCP पणजी. तेन्ना हांवें कितें केलें, म्हाजे बरें एकलो कंपनी आयली. आमचे कडेन मशीन आसा डिविडींग करपाक म्हणून. ओके. आनी ताका वचोन तें सगळें दाखयलें. ओके. आनी तो म्हणलो आमकां अमके लाख पडटले. हांवें म्हणलें पळय CCP कडेन पयशे ना. हांवें कितें केलें, हांवें 5 कॉर्पोरेट हावजीक फोन मारून तेन्ना सांगलें बाबा आमकां सांतिनेज डिविडींग करूंक जाय क्रीक. ओके. आनी म्हाका तुमचो आदार जाय. कित्याक थोडे कॉर्पोरेट हावजीस थंय बिल्डींग बी बांदताले. सगळ्यांनी एग्री जाले 5 लाख दिवपाक. आनी ती एस्टिमेट जाली 25 lakhs. एक फावटी लिंप जातकूच हांव तो पळोवंक गेलो. खरेंच लिंप केलें काय कित्याक ताका पयशे फारीक जाय. ताका पयशे फारीक जाले. म्हाका ते कॉर्पोरेट हावजान सांगूंक जाय बाबा तुमी आतां काम केलां, तुमी आतां ताका पयशे दिवून करा. आनी हांव सगळे प्रेसाक घेवन गेलो. दरेपेन मातशी टील जाली आनी आमी सगळे पडले. आनी हांवूय पडलो. तेन्ना तो वर्ल्ड न्यूज जालो. वर्ल्ड न्यूज मेयर पडलो म्हणून. पूण आमचे ओपोनंट आहा ते विसर म्हाका शाबासकाय दिवची आनी ते म्हाजे फोकाणां करूंक लागले. गमलेनो हांसूंक लागले आनी कितें कितें टायटॅनीक शीप हें तें म्हणूंक लागले. सोड, म्हाका कांय फरक पडूंक ना. आय एम एपिलींग टू द पॉलिटिशियन, डोंट लूक ओनली आफ्टर वोट्स, लूक आफ्टर द एंटायर सिटिजन्स ऑफ पेंजीम. जाल्यारूच ती वेनीस कशी क्रीक जातली, बोटींग जातली. नाल्यार केन्ना जावचें ना.
If you run after the votes, केन्ना जावचें ना. That's why I am appealing also to the Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant. Sit down with your MLA and do something for the people who are staying there. Rehabilitate them. Then only it will be a creek and you can do boating like Venice. ना आतां स्मार्ट सिटीचें काम जालें पळय तितून ते क्रिकाचेर कितें तरी केलां तेका. स्मार्ट सिटीचें काम जालां. तेमी सायडीनी वॉल बांदल्या. पण वॉल बांदूनच जायना. लोकांक थंय एजीर पळय आसा, घरां आसा, बारीक बारीक कितें घरां आसा, तेमकां थंय काडचें आनी तेमकां रिहॅबिलिटेट करचें. तेमकां रिहॅबिलिटेट करून तेमकां बरी घरां दिवची. आता ह्या सांतिनेजच्या खाडी बद्दल जर जाणून घेतले जाल्यार ह्या खाडीचो उगम तालिगांवच्यान जाता. आमच्या बरोबर आसा ताळगांवचो एक शेतकार जेचें नांव शरद केरकर. पयलीं पासून तो शेती करपी आसा. ह्या खाडी बद्दल पयलीं आमी एक थोडीशी म्हायती तांच्या कडल्यान जाणून घेवया. पयलीं ह्या खाडीचो उपयोग जो आसा तो तुमकां शेतां करपाक जातालो. ही खाडी आनी ह्या शेतीचो कितें संबंद आसा जो मातसो तुमी आमकां सांगचो. खाडी म्हणजे ही सगळीं शेतां आसा पळय ती शेताचे जेन्ना उदक नाका पळय उदक ते आमी ते खाडीक सोडटाले. आनी खाडी ती कितें आसली लोकांनी शेतकार जे आसले पळय ते सगळे आपूण स्वता लिप करताले आनी शेताचें नाका पळय उदक ते खाडीन सोडटाले. आनी आतां कितें जालां आतां सगळें बिल्डिंगे जाले आनी तें सगळें बुरशें उदक तितून गेलां. पयलीं एकदम लीप आसले. नुस्तें बी गरयताले लोक आनी स्वता नुस्तें गरोवन लोक घरा व्हरताले. आमी सुद्दां धाकटेपणान तें नुस्तें गरोवन हाडलां. बरें बरें नुस्तें थिगूर सांगटा मागीर ते आनी हेजे करबटां बीन ते तसले खावपा सारकें नुस्तें. सुरवात सारकी मिरामार टू सारकी सांतिनेज काबार जाता, कांपोलार काबार जाता. हय मांडवीक मेळटा. म्हणजे नाका तें पयलीं उदक भितर ती खाडी लीप जावपा खातीर दारां आसली लाकडाची. म्हाका याद आसा ती आपूण भरती येवच्या टायमार ओपन जाताली आनी सुकती येवच्या टायमार बंद जाताली. आनी मागीर खाडीचें उदक नाका तें उदक सगळें भायर वयतालें आनी बरें उदक भितर येतालें. अशें आसली ती. पावसान दीसभर गिमान पासून चालूच आसलें उदक बरें आसतालें. म्हणजे गिमान कमी प्रमाणे आसतालें आनी पावसान भरतालें उदक. शेतां म्हणजे आतां पावसान आमी भात रोयता आनी गिमान भाजी बिजी रोंपे कणगां वांयगीं चड. आनी मागीर कसली मेळटा ती मोके काळंगां बीन आनीक चड आसली. तालिगांव आख्खी काळंगांच आसली. काळंगां आनी वांयगीं आनी कणगां. आमकां वायट जाता पळय आमकां त्रास जाता त्या खाडी खातीर. आतां सगळें घाण सोडल्या भितर. म्हणजे चड भरलो पावस येयलो जाल्यार ते खाडीचें उदक आमकां शेतांनी येता. वास मारता सारको उदकाक त्या. म्हणजे आमचें उदक भायर वचना. पर त्या खाडीचें उदक आमकां भितर येता. आतां सरकारूय चेंज जाता त्या प्रमाणे ती खाडी आनीक पिड्ड्यार कशी जाता. लीप जायना आनी आमकां दिसता की आमी सरकार नेवो येतलो ती खाडी लीप जातली इतली आमी आशा धरता. आनी कोण तिची जबाबदारी घेयना बाबा ही बरी क्लीन करुया आनी आसा त्या लोकांक सांबाळून धरुया. ना वयल्यान जळारी बसून चड जाता त्या उदका खातीर. आमकां शरद केरकर जे ताळगांवचे सामके आदले पासूनचे पयलींचे शेतकार जे हांगासर भाजी रोयता आनी हेर सगळें उत्पन्न ते तालिगांवच्या शेतान घेता. अशा तरेन ह्या खाडीचो उपयोग जो आसा तो तालिगांवच्या ह्या शेतकारांक पयलीं जातालो. हांव तालिगांवचोच नागरीक आशिल्ल्या कारणान म्हाजें बालपण जें आसा तें ताळगांवांतूच गेलें आनी ताका लागून ह्या सांतिनेजच्या खाडीचो एक ल्हानसो इतिहास हांव तुमकां एक सांगपाचो यत्न करता जो म्हाका खबर आसा. ह्या सांतिनेजच्या खाडीचो उगम जो जाता तो ताळगांवांत. मागीर ताळगांवच्यान कामराभाट, कारांजाळे, टोकार अशें करीत करीत ही खाडी जी आसा ती मांडवी न्हंयक वचून मेळटा. म्हणजे सादारण एक 4 किलोमिटराचो प्रवास ही खाडी तालिगांवच्यान करता. एका तेंपार उदकान भरिल्लो असो गांव ताका लागून ताळगांवांत पयलीं तळेगांव अशें म्हणटाले, संबोधताले आनी कालांतरान ह्या तळेगांवचें नांव मागीर ताळगांव जालें अशें कांय लोक म्हणटा. एका तेंपार ताळगांव हो शेतीप्रधान गांव आशिल्लो. म्हणजे वेगवेगळी शेती उत्पन्न ह्या ताळगांवांत जातालें. म्हणजे ताळगांवचे वांयगे हे गोंयभर फामाद हे प्रत्येकाक तुमकां खबरूच आसतलें.
ताका लागून ताळगांव हो शेतीप्रधान जो गांव आशिल्लो तो आयज उदरगतीच्या मार्गार चलिल्लो आसतना व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती व्हडले व्हडले शोरूम्स तालिगांवांत जावपाक लागल्या आनी खंय तरी तालिगांव हो शेतीप्रधान आशिल्लो गांव आतां शोरूम्स प्रधान जावपाक लागला काय अशी वळख एक नवी ताळगांवची जावपाक लागिल्ली आसा आनी वाडट्या लोकसंख्ये खातीरूय ह्या खाडीचेर ताचो परिणाम जावपाक लागिल्लो आसा. म्हटल्यार एका तेंपार ताळगांवच्या शेतांतले निर्मळ झऱ्याचें जें उदक आशिल्लें तें ह्या खाडीक मेळटालें आनी ह्या खाडीचो प्रवाह असो बरो सुंदर असो सांतिनेजच्या त्या खाडींतल्यान मांडवीक वचून मेळटालो. मात्र आतां वाडटी लोकसंख्या जर पळयत जाल्यार हे आशी कुशीक ज्यो बिल्डिंग्यो येयल्ल्यो आसा कालांतरान हे उदक ह्या खाडीक मेळपाक लागले. सिवेज म्हणा गटार म्हणा आनी करता करता आतां वर्सान वर्सान दिसान दीस ह्या खाडीची दुर्दशा जायत चलिल्ली आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदल्यो चकचकीत रस्ते केले म्हणून कदाचित शहर स्मार्ट जाताय आसतले मात्र आपलें पर्यावरण राखप आपलो परिसर जो आसा तो नितळ दवरप हेंच खरें स्मार्टनेस न्हू. आतां भविश्यांत ह्या सांतिनेजच्या ज्या खाडीक बरे दीस येतले काय ही खाडी जी आसा जी एका तेंपार सुंदर अशी निर्मळ झऱ्यान व्हांवताली ताचें आतां स्वरूप गटारूच अशें उरतलें काय हो प्रश्न तसोच हांगासर उप्रासता. तर पणजेची ही खाडी नितळ करता आसतनाचो हो ग्रावंड रिपोर्ट तुमकां आमी दाखयलो. पणजेचे ही खाडी भविश्यांत नितळ जावपाची अत्यंत गरज आसा. पणजेच्या सुजाण नागरिकांनी हांगासर कचरो फेकचो न्हय आनी हांगासर दुर्गंधी करची न्हय अशी जागृताय करपा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आमी वेगवेगळे कार्यक्रम तुमच्या खातीर घेवन येत रावतले. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश परबामणकर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.